आज हांव तुमका वाचाळी कासवल काणी सांगता. वाचाळी म्हळ्यारी मस्त उलयतल म्हणून कासव म्हळ्या कसं ने. कासव म्हळ्यारी इंग्लिशान तो टॉर्टाइज, कन्नडान तो आमे. आता कळनवे काणी सूर करता. एक रन्नंतू एक वाचाळी कासव असिल खंय. मस्त उलयत असिल खंय. हा उलट निमिती कोणाक तोंदर दत्की, किरकिरी दत्की, करकर दिसतकी कसने पळयना असिल के. वाट्राशी उलयत असिल खंय. कोणेपणी दोन्ही प्राणी उलयत असले रे हे पळेल म्हळ्यारी थंय वचून उलयत सूर करत असिल खंय. अशी जावन प्राणी पुरा हे कासव पळयला रे एक नमने बेजार येत असिल खंय. दलतितले हात दुखून दूर अशक प्रयत्न करत असिल खंय. दलरी हे कासवाक कसने कळना असिल के. म्हळ्यारी मस्त उलयतात पळयती त्यांनी थोडे आलोचन करतती. थोडे उलयतात पळयती त्यांनी मस्त आलोचन करतती. हे हांव सांगिल नाही, कसने मस्त अनुभवी असिले लेखकान सांगिले. हे कासवाले उपद्रव कितले असिल म्हळ्यारी पुरा प्राणी हे कासवान असिल जागे वच्चक भित्तसिलीन खंय. खंय पुणी हे कासव वच्चे दूर दुखून पळेल म्हळ्यारी प्राणी पुरती तंगले मार्ग बदलायसून तसिलीन खंय. तितले मट्टाक भित्तसिलीन खंय. अशी असताना त्या रन्नाका खंयकी दुखून दोन पारवे येईलीन खंय. त्या पारवेक पाप हे कासवाल बुद्धी गोतना नव्हे हात जोड्टू उलयत असिलीन खंय. हेवे उलन उलन एक नमने फ्रेंडशिप करून घेतलं खंय. ते पारवेन उडचे आणि दूर दूर वचून येवचे हे पळोवन कासवाक भारी आश जात खंय. म्हाका खंय दूर दूर वच्चे जायना. त्याक म्हळ्यारी म्हगेले हात पाय प्रसन्सान हांव हगूर चमकूच प्राणी. हांव हे प्रपंच केदन पळोवचे चमकून वच्चान तू साथ दिना. हे पारवेल म्हणके उबून वच्चेसिल दल्लरी हांवें प्रपंचनी पळोव येतसिले. पुराजन वर्णन करतती बेट्टस गुड्डस अश्यस तश्यस म्हणून. म्हाका ते खंयचे पळोवच्याक नामू म्हणून त्याक मनान तू भारी बेजार दत्तके. अशी इची बेजार असताना पारवी येऊन निमगीतके कसले तू इचे बेजार रस म्हणून. तज्ञ हे कासव तेज मनान तसिल पुरे सांगून घेतके. तज्ञ एक परवा तू अशी बेजार करून घेवच्या नज. देवान आमकां कशी सृष्टी केला पळय ते आमी ओपून घेऊ का. आमकां देवान कसं दिला की ताका आमी खुशी भोगका. तू म्हणटा आमी वयर उबून वतती प्रपंच पळयतती म्हणून. जाल्यार तुगे चान्स पळय उदकान तूय जीवन करता तू वयरी येता तू. आमकां तशी भाग्यस्वे सांग. उदकान खंय पुणी तुगेल म्हणके पोवचे गेल म्हळ्यारी आमी मोरनू वतती. तुका पळय देवान ते भाग्य दिला ताका खुशी पाव म्हणके. जाल्यारी हे कासवाक कसने मना वचना खंय. तांती तुलाच सोडलेले होड. ते कासव दुःखार असिल निमिती ते पारवे कुल्लच सोडली की म्हण. होय गो करेक्ट सांगले तुवें. हा पारवो म्हळ्या कसन होळे मा. पारवो म्हळ्यारी इंग्लिशान तो पिजन, कन्नडान तो पारिवाळा म्हणून. हे कासव मस्त बेजार असिल पळोवन अनेक पारवो म्हणत खंय. एक उपाय आसा जाल्यार ते तुज्यान करूंक साध्य ना म्हणून. तेन्ना हे कासव ते कितले कश्ट दावो हांव कोर करता. म्हाका कोट्टू प्रपंच कशेस म्हण पळोवका म्हणून हट करता खंय. तेन्ना ते म्हणता खंय एक बड्डी धरया आमी. हांव आनी अनेक पारवो ते कडे कडे तोंडान तू चब्बून धरतात ते बड्डीक. मदेन तू तुगेल तोंडान चब्बून धरका. आमी ते बड्डी चब्बून आमी वयर ओडताना तुवें आमगेलो टू वयर येवी येता. जाल्यार खंयचे कारणाक तू उरलो छना उरलेल म्हळ्यारी तू बड्डी दुखून चुकोवन घेता तोग्गो पडता. मागीर कसने पुणी अनाहुत जायता. हा तश म्हण आमी मस्त वयर उड्डाना ती तिके हदा वयर वता ती. तू मात्र पळय तोंड म्हणजे सोडचा ना. गट्टी धरून येवका चब्बून धरका ते म्हणता के. हे ऐकून कासवाक मस्त खुशी जातके. इतले नव्हे दायत खंडित हांव तोंड म्हणजे ओपन करना. गट्टी चब्बून धरता बड्डीक. तुम्ही दोग जणांनी म्हाका इतले सपोर्ट करतना म्हाका एक थोडे वेळ उरले नशी अशक दाय नव्हे म्हणता के. तेन्ना सुरवे पारवो तू इतले सांगले मागीर आमकां धैर्य येयले. आमी तुगेले आशे नेरवेरसीतती फाईत भायर सरया म्हणता खंय. ते ऐकून कासवाक मस्त खुशी जातके. केदन फल्ली जाता हांव केदन ते पारवे लोटवचे म्हणून फल्ली तावचे रक्त असता खंय. सकाळी जाता खंय. उत्तर दिल म्हणके दोन्ही पारवो तोंडान तो बड्डी चब्बून घेवन येतात खंय. हे कासव मदेन तू बड्डी चब्बून घेवन रक्त खंय.
कुठले ते परवे उपचार सुरू करतात घे सुरवेरी चिके भईं केलरी मागीर वैर वत्ता वत्ता हे तो गो पर्वत नाही अपरा पळयता पळयता कासवाक मस्त खुशी जाता घे अशीच वत्ता असताना जन पुरा हक्क पळून हास्य सुरू करतात घे पळ कसन विचित्र दोन पर्वनी एक कासव वैर वत्ता असत पळय कसन कालयला बा म्हणून तंगतंगल भितरी उल्लंघन हसतात घे जनान हसी पळून कासवाक मस्त कोप येत तांकां सवका म्हणून दिसत त्याला तोंड सोडतशी नाम पारवेन सुरवेरी जागृती जागृती म्हणून सांगिल असताना हाव तांगेल उत्तर कान गायच्या नाहीच्या म्हणून कोप तडसून घेत ते कासवान तिथले पुरा कोप तडसून घेच बदलाक आलोचन करू कासले जन कसल्या हसतासती म्हणून इत्याक म्हणारी हे विस्मयशी दिसून जन कुशेल हसतासती जाल्यार हे कासवाक ते कसले अर्थ दत्ताना हे बरी उल्लोचरी असते नव्हे तशें हाका आलोचन करची शक्तीची आसना सुमार दूर ते नुतोस्त कडेरी कोप तडसू शकनाय ना तांकां सौचक म्हणून तोंड काणू सोडत तितले भितर कसन दाव सांगचे वैर दुखून कासव तो गोपून मोरनू वत अय्यो देवा ते कासव मोरनू गेल्वे जन कसले खासतसती म्हणून एक चूर आलोचन केलेलं जाल्यारी कासव वर्तसिले कसं करचे उल्लो कदल्यार फुडे आलोचन करका म्हणचे नीती पाठ मेळ्ळे हाय तुम्ही सायलेंट काम खंय वतासती हे काणी कशे सिल म्हणो कमेंट सांगतील सी येते आणि लाईक घाला ती तुमगेल सैरान पुरा हे व्हिडिओ शेअर करा ती आणि के कोण आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करून घेणे की दय कोण आता सबस्क्राइब करा ती आमका मस्त व्हिडिओ घालचा का सपोर्ट करा ती आमगेला म्हणीन सांगिल करतात नव्हे तुम्ही आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओंत मेळटती धन्यवाद.